मोगाच्या भावान भयणींनो, अशीच एक काणी आसा. दोग जाण पसरकार ते एकामेकाचे दुस्मान आसले आनी तांचे पसरे एकामेकाच्या आजूबाजूकूच आसले आनी तांकां दुसऱ्याचें बरें मीन्स आपल्याचे दुस्मानाचें बरें जायना तशें तें सगळें पळयताले. म्हणजे कितें कोण तांचे एकल्याचे पसऱ्यार आयलो ते दुसऱ्याक चाडयताले, दुसऱ्याक ताजे शीण करताले आनी एकामेकाक तांचें बरें चलनासलें. पूण एक दीस कितें जाता, एक दीस एक पसरकाराच्या सपनांत एक आंज बुडवो येता आनी म्हणटा, देवान म्हाका पाठयला आनी देवान म्हणलां की तुका कितें जाय तें मेळटलें. आनी पूण एक हें आसा, कितें कंडिशन आसा, कितें की तूं कितें मागता तें तुज्या दुस्मानाक, तुजो दुसरो पसरकार आसा तो, ताका 2दा आनीक चड मेळटलें. म्हणजे तुवें इतली गिरेस्तकाय मागली जाल्यार तुका तुज्या दुस्मानाक 2दा आनिकूय चड मेळटली. आनी हें आयकून हो पसरकार निराश जाता आनी शेकी तो म्हणटा की अशें जाल्यार तूं म्हाका एक दोळ्यान कुड्डो कर. म्हज्या भावान भयणींनो, आयज आमी ह्या पसरकाराची पळयलां की तो आपल्याच्या दुस्मानाचे बऱ्या पासत न्हू पूण वायटा पासून आपूण देखून कुड्डो जावंक तयार आसा. आनी आयज आमी ह्याच्या शुभ वर्तमानांत आनीक एक मनशाची, जो एक कुड्डो, ताची आमी खबर आयकता. पूण ताची डिफरन्स म्हणल्यार ताका जेजून परतून नदर आपणाक नदर दिल्ली जाय. हें ताचे मदें डिफरन्स. आनी आयज म्हज्या भावान भयणींनो, ह्या बार्तिमेव नांवाच्या कुड्ड्याक आमी पळयता. बार्तिमेव हें नांव म्हणल्यार न्हू हेब्रेव भाशेन एक मॅन ऑफ डिफायलमेंट, म्हणजे कितें मान, ताका जायतें कितें तो हें असो मेळो कसो मेळो मनीस कसो ताका लेखताले. हें म्हणप, हें ताचो मिनींग बार्तिमेव ह्या नांवाचो. आनी हे जुदेवाची चिंतपूय कशें, कोणूय कुड्डो जल्मलो, कोणूय भेरो जल्मलो, म्हणजे कितें तांकां देवान केस लायल्या तांच्या पातकां पासून आनी ते जल्मान तावन तशेंच जल्मल्यात, म्हणजे हें तांचें चिंतप देवाचें. आनीक एक म्हणल्यार ग्रीक भाशेन ह्या नांवाचो, बार्तिमेव नांवाचो अर्थ जावन आसा मॅन ऑफ ऑनर, मान आसलेलो मनीस. आनी आयज आमी पळयता मार्कू आमकां ह्या मनशाची खबर सांगून आमकां हे घोडी एक तो प्रश्न करता घोडी आसतलो. आमकां सगल्यांक आयज ह्या मनशा वयर तो आमकां सांगता, म्हणजे कितें, हांगा एक मनीस आसा बार्तिमेव, जो मानान ताणें समाजांत लेखपाचें आसा, पूण तो हे परिस्थितींत आसा जंय ताका समाज फाटीं दवरता, समाज सकयल दवरता. आनी आयज आमी पळयता म्हज्या भावान भयणींनो, आमी जायते फावटी असल्याच परिस्थितींत आसात. आमी ताका लागून तो जेजू लागीं आयज मागता आनी जेजू ताची नदरूच न्हय पूण ताचो आख्खो मानूय तो ताका परतून हाडून दिता. आयज म्हज्या भावान भयणींनो, ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी जायतें शिकूंक जाता. पयलें म्हणल्यार आमी ह्या कुड्ड्या मनशा वरवीं, बार्तिमेवा वरवीं आमी शिकूंक जाय, म्हणजे आमचें खाजगी मागणें, आमी आमचें खाजगी मागणें कसलें आहा तें आमी पळोवंक जाय. जायते फावटी आमी मागतात पूण जायते फावटी आमची मागणी न्हू देव आयकना अशी आमकां दिसता आनी आमी म्हणटात देव आमची मागणी आयकना, देवान आमकां सोडून दिल्यात. पूण आमी ह्या कुड्ड्या बार्तिमेवाचे नदर मारुयान पळया. तो जाणा आसलो की जेजू त्या रस्त्यान वचचो आसा आनी ताका लागून जेन्ना तो जेजू चलता तेन्ना तो बोवाड करून जेजूक उलो करता. आनी जायते फावटी म्हज्या भावान म्हणून असलीच परिस्थिती आमचे हितून येता, आमच्या जिवितांत येता. जायते लोक त्या बार्तिमेवाक ते ओगे करूंक सोदताले, ताका ओगे रावूंक सोदताले, पूण तें ताका आडायना. ताचो मेन हेतू, मेन गोल म्हणजे कितें, आपणाक जेजून नदर दिल्ली ताका जाय आसली आनी तो जेजूक आनीक व्हडल्यान उलो मारता आनी जेजू ताचें आयकता.
हेंच आमचें मागणें आसूंक जाय. जेन्ना आमी देवाक कोण मागता तेन्ना आमी जाणा जावंक जाय आमकां कितें जाय तें आनी आमी देवा लागीं तें मागूंक गरजेचें. देवाची खुशी जाल्यार देव आमचें आयकतलो. पूण आमी आमचो भावार्थ वगडावपाचो न्हू, आमचो भरवंसो आमी वगडावपाचो न्हू. ह्या मनशाक जसो भरवंसो आसलो, भावार्थ आसलो, त्याच भावार्थान आमी चलोंक मुखार वचोंक गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, जेजू आमची सगळी मागणी आयकता. आनी आमी पळयता जेन्ना हो बातिमियो जेजूक उलो मारता तेन्ना जेजू आयकता. कित्याक मार्कूच्या आख्खे शुभ वर्तमानांत पळयत जाल्यार न्हू, हें पयलेच फावटी हे नांवान जेजूक उलो करता तें आमी पळयता. दाविदाच्या पुता म्हजी कागलूत कर. आनी जेजू हें आयकोन जेजूक त्या मनशाचो भावार्थूय करता आनी तो येता आनी ती मोड उतरां आमकां आयकूंक येता. तुका हांवें कितें केल्लें जाय? आनी हेंच आमकां केन्ना केन्ना जेजू विचारता. पूण मोगाच्या भयणीनो, आमी ह्या बातिम्या भशेन भरवंसो दवरून जेजू लागीं मागूंक जाय आमकां कितें जाय तें. आनी जेजू तें आमकां दितलो. तें आमकां जाय जाल्यार आमकां नाल्यार दिना जाल्यार देखून आमी मानूंक जाय जेजू कडल्यान तो जबाब आसा. म्हणजे कितें ताका ताजे लागीं जाता तो आमकां आनीकूय अदीक कितें दिवचो आसा तें आमी मानून आमी भरवंसो दवरूंक गरजेचें. आमचो जेजू आमची मागणी आयकता. जेन्ना हांवें भरवंसो येता, जेन्ना आमी भावार्थ येता आनी तेन्ना आमची मागणी जेजू आयकता. तिसरें म्हणल्यार जेन्ना हो मनीस बातिमियो जेजूची पेकोवणी अणभवता, जेजू ताका जेन्ना पेकयता, तो ती पेकोवणी आपणाकूच धरिना पूण तो जेजूचो सांगात करूंक लागता. जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी जेजूक अणभवतले मोगाच्या भावान भयणीनो, तेन्ना आमी जेजूची सेवा करूंक पावतले, आमी जेजूचे पाटलाव करूंक पावतले. ती जेजूचो तो अनुभव जो आमकां मेळटा तेन्ना आमी सगळें सोडून हांगा म्हणटा ते भशेन ताणें आख्खो आपलो जुबो देखून सोडून तो जेजूचो पाटलाव करूंक लागलो. एक बरें वाचप, एक बरो शुभ वर्तमान आमकां जायती शिकवण दिता. तो ह्या शुभ वर्तमानाचे आमी नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जायते फावटी आमी मागणें करतात, आमच्या मागण्याचेर आमी नियाळ करुया. आमी कित्याक करतात काय? मागणें जावन आसा एक संवाद देवा मदें आनी आमचे मदें. आमी तो संवाद खरेपणीन करतात, भावार्थान करतात, आमी तो करूंक जाय म्हूण करतात काय, हें आमी आमच्या मदींत हाडुया आनी आमी नियाळ करुया. तेच परी आमी जेजूचेर आनीक आमचो भावार्थ वाडोवंक, आनीक आमचो भरवंसो वाडोवंक आमी प्रयत्न करुया. कित्याक जेजूच्यानूच जाता आमचे सगळें वायट सगळे परिस्थिती निवाडूंक आनी आमकां बरें करूंक. आनी तिसरें म्हणल्यार जें आमी जेजू कडल्यान अणभवता तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक, हें आमी व्हरूंक गरजेचें. मोगाच्या भावान भयणीनो, आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी ह्या तिनूय शिकवणेचेर आमी नदर घालून आमचें मन आनी काळीज जेजूचेर आदारूंक आमी देवा लागीं हे मिसाचें बलिदान आमी करपाक मागुया.